वीज दर सवलत प्रकरणात मंत्री माविनाची निर्दोष सुटका झाली। हे प्रकरण आदलं मुख्यमंत्री आणि त्यावेळेचो विरोधी पक्ष फुडारी सर्गेस्त मनोहर पर्रीकारानूच लावून धरिल्लो। मनोहर पर्रीकार हाणीच माविना आड कागाळ केल्ली, पूण आयज 27 वर्सां उपरांत माविन ह्या प्रकरणांतल्यान निर्दोष सुटला। माविनाच्या निर्दोष सुटकेचेर काँग्रेसूय मोगी आसा आनी भाजपूय। सत्र न्यायालयाच्या ह्या निवाड्याक काँग्रेस वा भाजपा आव्हान दितले काय? या विशयाचेर गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक आणि मुख्य प्रतिनिधी अवित बगळे कितें म्हणटात ते आयकात। मॉविन गिदिनो हाजे विरुद्ध पावर गजलिंग प्रकरणान जो पळय निर्णय दिला काल, तो निर्णयाचे दोन अर्थ हांव काडटां। एक राजकीय अर्थ आनी दुसरो न्यायालयीन अर्थ। आता राजकीय अर्थ कितें की पर्रीकारान घाल्ली। पर्रीकार हो बीजेपीच्या आयच्या सामको पितामह म्हणपा तो असो। सो पर्रीकारान घाल्ली केस जातकीर ताका कोर्टान निर्दोष सुट्टकीर आज सोशल मिडियाची जी प्रतिक्रिया आयल्या, पर्रीकारान फटींग केस घाल्ली काय कितें, कारण दुसरी केस घाल्ली दिगंबराचेर, दोन्ही सुटल्यात। सो एक पॉलिटिकल जाली। आता बीजेपीची गोची अशी की कशी प्रतिक्रिया दिवप, कळ्ळें तुमकां। गरम उदकाचो गरम दुधाचो घोट घेतला तो भायर फिकपा गेलो। सो ओग्गी रावल्यात, कोणाची प्रतिक्रिया आमकां आयकूंक येवना। हायकोर्टान वतले काय कितें ताजेरूय तेंकां उलयनात। सो एक जालो पॉलिटिकल इश्यू बीजेपीन घाल्ली। आता बीजेपीतलोच एक सरकार आसतना जंय मॉविन गुदिनो मंत्री आहा ताका सुटचो पडटा, ताका सोडचो पडटा। आनी दुसरी केस आहा कायदेशीर, पूण कायदेशीर केस हांव उलोवचे पयलीं तूं मातशें ताची एक पार्श्वभूमी सांग, म्हणजे आमच्या लोकांक एक इतिहासाचे नदरेन बाबा कितें कायदेशीर केस कशी जाली ही कळटली। 1998 कुंकळी इंडस्ट्रियल इस्टेट, एस्पेशली कुंकळी इंडस्ट्री जे स्टींग रोलिल मिल्स बी आसतले, फिश मिल बी आसता, तांकां लायट चड लागता, तांकां पावर गजलर म्हणटा नांवान खूब तांकां लायट लागताली। तर तांकां पावर टारिफान रिबेट दिवपाचो डिसिजन गव्हर्मेंटान घातलो आनी टी नागराजन म्हणून तेन्ना चीफ इंजिनियर आसलो, त्याच्या सईन एक नोटिफिकेशन काडलें। हांगा हो विशय थंय सोंपलो। मनोहर पर्रीकाराचें म्हणणें अशें आशिल्लें की जर खंयचेय डिपार्टमेंट खंयचें नोटिफिकेशन काडटले, इस्पेशली फायनान्शियल जर कोणाक रिबेट दिता जाल्यार इट शूड बी सपोर्टेड बाय कॅबिनेट डिसिजन। तर तो डिसिजन घेवंक ना म्हणून त्यांनी सांगले की 4.5 कोटी रुपयाचे जे तुम्ही पावर रिबेट दिल्या, हो एक घोटाळो, हो एक स्कॅम म्हणून त्यांनी पुलिसान तक्रार केली। ती मागीर पणजे पुलिसान पयली तक्रार केली, मागीर सबसिक्वेंटली ती क्रायम ब्रांचा कडेन ती तक्रार हँडओव्हर केली। कितेंच ना जालें म्हणून पर्रीकार परतून हायकोर्टान गेलो। हायकोर्टानय सांगले की हायकोर्टान ती सिव्हील केस जाली, सिव्हील केस हायकोर्टान ती सिव्हील केस जाली। हायकोर्टान सांगलें हातून भितर दीस इज ए बॅड नोटिफिकेशन हो शब्द सामको क्लियर हातून आसा। म्हणजे आजोड तें नोटिफिकेशन हें इलिगल, पण ताजे खातीर कॅबिनेट डिसिजन घेवना आनी दुसरो फायनान्साची तरतूद करूना, फायनान्साचो मंजुरी घेवना। 1998 गोवा पुलिसांचो PRO आसलो तेन्नाचो DYSP आपात तेली, आनी आतां आझाद मैदाना कडची जी सायड आसा वयतरू रायट सायडीक PROचें ऑफिस आशिल्लें, तोच क्रायम ब्रांचीचोय DYSP आशिल्लो। एक दीस आमकां सगळे पत्रकार आमी 5:15 थंय वयताले तेन्ना आमकां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो तेन्नाचो चीफ इंजिनियर टी नागराजन भायर मेळ्ळो। आमकां आसलो तो कित्या खातीर आयलो आसतलो, आमी आपातेलीक मेळ्ळे। अरे म्हटलें ताका कित्याक तुमी आफयला काय कितें? अरे तुका खबर ना, ती एक व्हडलें स्कॅम जाल्लो आनी आपूण ताका ते अरेस्ट करतलो। आमी ते आयकलें, भायर येले, नागराजना कडेन आमी उलयले। अरे म्हटलें अशें कितें आयलें ना, आपली कितें तरी स्टेटमेंट रेकॉर्ड करपाक जाय म्हणून आपूण आयला। आमी सांगलें अरे तुका ते अरेस्ट करतले आतां, आपूण कितें क्रिमिनल काय म्हणपालो, आपूण चीफ इंजिनियर म्हणून म्हणपालो, आपणाक कितें अरेस्ट करतले? गव्हर्मेंटाचे डायरेक्टीव असले, हांवें नोटिफिकेशन काडपाचें ऑन द गव्हर्मेंट गव्हर्मेंटाची डायरेक्टीव लक्षांत धर। गव्हर्मेंट वेगळें आनी मंत्री वेगळो। मंत्री म्हळ्यार फूल फ्लॅज, जरी तो कॉन्स्टिट्युशनल पोस्ट आसलो, अशे तरेची जेन्ना एखादो जेन्ना खंयचोय डिपार्टमेंट आसा आनी ताका जेन्ना तेचो मंत्री हे दिता तेन्ना एज गूड एज तो जो ऑफिसर आसता तेचे खातीर ते सरकारच आसता, गव्हर्मेंट डायरेक्ट। आतां ना विचारूं शकता। तुका सांगता, एका तेंपार मरे ब्रिटिशांनी तयार केल्ली ही एक अभेद्य अशी चौकट। तेन्ना अधिकारी डायरेक्ट मंत्र्यांक सांगताले बॅड डिसिजन, तूं आपलें असलें डिसिजन घेवपाक लायनाका, कारण चूक। अशे तरेचे फायनान्शियल इम्प्लिकेशन करपी निर्णय एक कॅबिनेटाच्यान आपल्या येवपाक जाय। गव्हर्मेंट म्हळ्यार कॅबिनेट डिसिजन। मंत्री आतां उठ सूट आपल्याक जाय ते अधिकारी हाडटात, अधिकाऱ्याचे तकलेर बसतात आनी तकलेर ते वाडटात अक्षरशः, आनी ते अधिकारी जाय ते करपाक दितात। दीस इज अ पार्ट ऑफ करप्शन। कळ्ळें तुका? अधिकारी तितलेच लेजे पेजे जाल्यात म्हणून अधिकाऱ्यांचे जाय तशे ट्रान्सफरी पयशे जातात आनी त्यो ट्रान्सफरी बी वेवस्थीत जायनात आनी तातूंतल्यान मागीर अशे तरेच्या गोंधळाक
अशे तरेचे जे पळय कितें प्रचंड पळय जे गैरव्यवहार जाता ताका प्रोत्साहन पण ही मेळटा. केस जी आशिल्ली ती त्या दृश्टीन सिंपल आशिल्ली. एखादें नोटिफिकेशन कॅबिनेटाच्या अप्रुवला शिवाय वचूं शकता काय ना. पूण म्हाका आश्चर्य कितें दिसता आनी वायटूय दिसता की अशें एखाद डिसिजनाक 27 वर्सां लागतात ट्रायल कोर्ट पातळीचेर. हांव म्हणूंक शकना की सुप्रीम कोर्ट बी ओके समजूं शकता की सो तूं म्हणटा हायकोर्टाच्या निर्णया नंतर क्रिमिनल केस घाली हय ताजे खातीर जज नेमलो स्पेशल स्पेशल. आतां जे जज जे इर्शाद आगा जे जज आसा तेंचे हे केले कोर्ट आहा न्ही तो कोर्ट स्पेशल कोर्ट म्हणून नोटिफाय केल्लो की पॉलिटिशियनाचे जितले केसीस आहा ते एका कोर्टान सगळे चलचे आनी एक्सपेडायट जावचे म्हणून ते सगळे सुप्रीम कोर्टाच्या डायरेक्टिवा उपरांत सगळ्या राज्यांनी तशें केल्ले आहा. आतां फक्त पळोवपाची मजा कितें आसा खबर आहा. सरकार खंयच्याय डिसिजनाच्या अगेन्स्ट हायकोर्ट नाल्यार सुप्रीम कोर्टान वता. ही केस जी आसा ती स्टेट वर्सीस माविन गुदिनो आनी अदर्स अशी आशिल्ली. आतां सरकार हायकोर्टान तरी वयतले काय ना. हांव तुका तातूंत भितर आतां पॉलिटिकलय एंगल येता हांगा. पर्रीकारान हो इश्यू केल्लो, पर्रीकारान राजकीय मुद्दो केलो, पर्रीकारान ताका एरेस्ट केलो, इतले सगळे गजाली जाल्ले. सो आतां पर्रीकार हो जर गोंयच्या BJPतल्या सगळ्या लिडरांचो सामको मेन आदर्श आनी गुरू जर आसत त्या गुरूचे तत्वांक मान्य करून ताजी पळय जी कितें धडाडी आशिल्ली आनी ताजी पळय जेन्ना सच्चाई खातीरची पळय पोटतिडक आशिल्ली ती सच्चाई मुखार व्हरतना आनी कितलें तातूंत भितर खरेपण येवचें म्हणून गोंयचे BJPन हायकोर्टान स्वता ही केस व्हरपा जाय. सो हांव जे पळय कितें कायदो खातें आहा ताजे कडेन सल्लो घेतलो की बाबा तुमी कितें करतले. तर ताणें सांगलें ही केस अजुनूय आमच्या हातान निर्णय पडूं ना. मागीर प्रोसिक्युशनाचो सल्लो आसतलो. प्रोसिक्युशन जर सल्लो दीत जाल्यार आमी फुडें हाजे वयर वतले काय कितें हो निर्णय घेतलो. पूण प्रोसिक्युशनाचो सुद्दां निर्णय राजकीय आसता न्ही. ट्रायल कोर्टान 27 वर्सां लागली. प्रोसिक्युशनाचो डिसिजन येवपाक वा ओपिनियन येवपाक 27च्या फुडले इलेक्शन फुडले 1.5 वर्सां भितर इलेक्शन जावपाचें आहा. सो ते कितें करतले हें कळना. म्हणून तर माविना सारको जेचो 2-4 कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर इन्फ्लुएन्स आसा अशा राजकारण्याच्या अगेन्स्ट सरकार हायकोर्टान वयतले काय ना खूब म्हत्वाचो हे डिसिजन आसतलो. आनी म्हाका दिसना की 27 मेरेन सरकार आनीक कितें करतले म्हणून कितें ना कितें कर. आनी लोकूय ते विचारतले कित्याक हो प्रकरण न्ही 1998चे फक्त पेपरांनी केन्ना तरी येताले की माविनाचे हे जाले ते जाले. लोकांक ते आतां सामके अशें हें जाल्लें. लोकांचे निर्णय कशे आसता. लोकांचे निर्णय सगळे विरोधी पक्षाचेर आसता. विरोधी पक्ष कितलो आवाज उठयता, विरोधी पक्ष कितलो आक्रमक, विरोधी पक्ष रस्त्यार येवन प्रश्न गाजयता काय कितें हे सगळे प्रश्न. सो आमी फक्त सरकाराचेर दिवन प्रसार माध्यमांनी ताचेर भाश्य करप इतल्या पुरते मर्यादीत उरता. जर खरो हो इश्यू पेटोवपा सारको कारण तेन्ना पर्रीकारान तो पेटयल्लो, तो इलेक्शना मेरेन व्हेल्लो आनी तो राजकीय एक मुद्दो जाल्लो. आजूय बी तो BJP तर कांयच करचे ना जगजाहीर आसा. म्हणजे जेन्ना माविनाक BJPन प्रवेश दिल्लो आनी ताका वॉशिंग मशिनान बरो चकचकीत केल्लो तेन्ना पर्रीकर आशिल्लो थंय. हांवें ताका विचारलें की म्हणलें तेन्ना तुमी आरोप केल्ले आनी आतां तुमी ताका पक्षान घेता, तुमकां एम्बरेस जाल्यार कितें दिसता काय म्हणून. ना बोलो तेन्ना तो तेणी केल्लो पळय इट्स अ अटेम्प्ट टू करप्शन आनी तेच मागीर सगळ्यांनी वाक्य सगळ्या मिडियान उखल्ले अटेम्प्ट टू करप्शन. ब्युटिफूल. सो आमी म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर अटेम्प्ट टू करप्शन हो एक वेगळोच मुद्दो हातूंतल्यान भायर आयला आनी तोय बी ताकाय बी एक पॉलिटिकल एंगल आसा.